नमस्कार. स्पिरिच्युअल रेस फॉर द डे. आज गुरु पूर्णिमा. अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः म्हणलास. आमकां गुरु म्हळ्यार अज्ञान अंधकारांतून दूर करून एक लायटाचे प्रकाशाचे वाट दाखयतलो तो गुरु. ते गुरुक आमी आज उदकास काडका. आज पूर्णिमा सायंटिफिकली फुल मून आणि उत्तरायणांतू फुल मून येवन जातरी मागीर दक्षिणायण सुरू जाता. उत्तरायणांतू हायेस्ट पीक आशिल्ली म्हळ्यार फुल मून आवळारी आमगेले मायंडा भितरी आमगेले न्यूरोन्सा भितरी आज आमी कसगी पावयताची ते आमकां एक एम्बेडेड म्हळ्यार ते एक परमनंट जावन रावता तशें जाता. ते देखून आज आमी गुरूल पूज करचे. गुरू म्हळ्यार कोण? ही इज द गिवर ऑफ नॉलेज. आमी सांगताचे व्यास लॉर्ड ऑफ नॉलेज म्हणटाचे आमी. तशी आमचे गुरूक आमी उडगास काड म्हणून जाल्यार आज तागेल गुरू शक्ती द विजडम द नॉलेज सगळे आमगेले भितर आज येवचे साध्य आसा. ते देखून आज आमी गुरुपूजन करचे. आणि गुरुपूजन केलें म्हणून जाल्यार आमकां आमगेले भितर एक गुरुतत्व आसा. ते गुरुतत्वा दिमती आमी मेटिरियल अटॅचमेंट गुरुत्व जाता पळय आमी आनी आमी पृथ्वी भितर एक ग्रॅविटी म्हणलें आसा. ते म्हळ्यार मेटिरियलिस्टीक आमी अंटुसून रावचे तसले तातूंत आमी भायर येवका जाल्यार आमकां गुरुले अनुग्रह जाल्यार मात्र आमी ग्रॅविटी साकून भायर येता. तदनंतर आमी तुमकां गुर्त आसा ट्रान्सडेंटल मेडिटेशन करतना उपचार आसा. ते उपचार म्हळ्यार गुरू तत्व इतले आयल म्हणून जाल्यार आमी वयचे कॉन्शियसनस सुप्रीम कॉन्शियसनस अटॅचमेंट जावन आमकां ते एक फ्लोटिंग अनुभव जावचे चान्सेस आसता. ते देखून आज आमी गुरूक उडगास काडका आनी गुरूक पूज करका आनी एक चांग रितीन गुरू वाट आमकां दाखोवन दिवका म्हणून आमी मागून घेवका आनी आमगेले भितरी गुरू आशिल्ले ते तत्व गुरू तत्व आमी जागृत करका. नंतर आमकां गुरू म्हळ्यार आमकां आमगेले फर्स्ट गुरू म्हळ्यार आमगेलो आनम्मा मागुरू म्हणटाची ती आमकां शिकूचे. तदनंतर आमगेले मातृभाषा आमी घरकडे उलोवची भाशा आसा आमी शिकची भाशा मातृभाषा आमगेले सेकंड गुरू आमगेले भारत आमगेले देश आशिल्ले भारत माता आमगेले तिन्नी गुरू पृथ्वी ती आमगेले चारी गुरू आनी जगन्माता आमगेले पांचा गुरू. तशी आमी 5 गुरू पूज केल्यार शक्ती तत्वांत आमी गुरू पूज केल्यार आमी एक चांग प्रॉस्पर्ड इंडिव्हिज्युअल एनलायटन्ड सिटीजन जावन आमगेले देशाक एक प्रॉस्पर्ड नेशन जावं तशी आनी एक डेव्हलप्ड नेशन जावं तशी जावका जाल्यार आमी फर्स्ट एनलायटन जावका. आमी एनलायटन जावन आमगेले कॉन्ट्रिब्युशन आमगेले देश डेव्हलप्ड जाता स्पिरिच्युअल नेशन जाता. तशीच आमगेले देशाक एक विश्वगुरू जावं तशी चान्सेस आमकां येता. आज तशीच सुकृतीन स्वामेले पुण्यतिथी काशी मठाचे 19th पॉन्टिफर तांगेले आज पुण्यतिथी आमकां तांणी भारी लागीं त्या म्हळ्यार 20th पॉन्टिफर सुधींद्र तीर्थ स्वामी व्यासालेची एक रूप घेवन येवन तांणी व्यासाक समर्पित जावन इतले सगळे काम करून आमगेले हृदया भितर येवन बसले. तांणी तसले एक स्वाम्याक दिल्ले स्वाम्यात सुकृतींद्र तीर्थ स्वामी तांगेले आज पुण्यतिथी. आज आमी तांकां उडगास करून तांगेले आराधन करून तांगेले अनुग्रह आमकां मेळटा तशी करका. म्हळ्यार तांकां 1914 तांणी शिष्य घेवन जातरी 1918 तांकां मठाधीश जावन तांकां रेस्पॉन्सिबिलिटी मेळ्ळे. तांगेले गुरू यंगे जारी चमकल्ले. तदनंतर तांणी भारी चांग रितीन सुमार मंदिर मठ सगळे रिनोवेशन केले. आमगेलेची कानेंगाडांत 10th मे 1920 तांणी पुनर्प्रतिष्ठ करून वरदराज वेंकटरमण टेंपल आशिल्लें लक्ष्मी वेंकटेश टेंपल म्हणून तांणी केलें. मागीर तशीच 20 वर्स नंतर तांणी येवन तांचे एक तळे सुकृतींद्र पुष्करणी म्हणटात आमी ते तळ्याक तांणी इनॉग्रेशन करून चमकल्लें. तदनंतर तांकां विसीट वचून पेंटा करली. बट तांगेले एक दैवीक शक्ती तसमा तांगेले गुरू वरदेंद्र तीर्थ स्वामी म्हळ्यार सुकृतींद्र स्वामी गुरू वरदेंद्र तीर्थ तांकां तवळी येवन मार्गदर्शन करता आशिल्लें दाखयत आनी तांणी पळोवचें आशिल्लें गुरूक तांगे गायडन्स आशिल्ले. तसले एक चांग दैव्यत आशिल्ले गुरू आतां सुकृतींद्र स्वामी तांगेले आज पुण्यतिथी तांकां आमी उडगास करून तांगेले आशिर्वाद आमच्या सगळ्या समाजाक मेळ्ळो म्हणून हांव कर्नल शुभ डेलीचो म्हणून राबयता. सगळ्यांक नमस्कार. तुमकां आमगेल चॅनल लायक जाल्यार आनी सबस्क्रायब करका म्हूण जाल्यार गुगलांतू
आमगेल चॅनल यूट्यूब म्हूण टायप करात नातल्यार यूट्यूबान तूं आमगेल चॅनल म्हूण टायप केल्यार अशी स्क्रीन दिसता तांतू सबस्क्रायब बटन प्रेस करका आनी बेल आयकन प्रेस केल्यार आमी कसले नवे व्हिडिओ अपलोड करतना आनी पब्लिश जातना तुमकां अलर्ट येता. तुमगेल कला तुम्ही आमगेल चॅनलांत प्रस्तुत करका म्हण जाल्यार तुमगेल व्हिडिओज konkanivideos@gmail.com पेटयाय. धन्यवाद.